नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेल्थ उदर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासावन येवकार. हे कार्यावळीन आमी वैजकी विशयांतल्या तरेकवार विशयांची माहिती घेवपाचो प्रयत्न करता. त्याच बरोबर एका ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक अवेअरनेस म्हणजे जनजागृती जावची, भलायकेची माहिती चडांत चड मेळची आनी जी चड आमकां ह्या दिसांची दुयेंसां दिसून येतात, जशें आमी डायबिटीक दर फावटी होच प्रोग्राम म्हाका एक फावटी दिसता की आमी डायबिटीज चड हायप करता काय कितें. पण हो एक असो विशय आसा जो आयकतना अशें नांव गोड अशें दिसता, पण तें सामकें कोडू आनी म्हाका दिसता विखा परस पास अशें म्हणटा तशें. आनी ह्या विशयाचेर एका वेगळ्या एस्पेक्टांतल्यान आमकां चड म्हायती करून दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर स्टुडियोन आसा डॉक्टर महेंद्र कुडचडकर, गोंयचे नामनेचे ऑर्थोपेडीक सर्जन म्हणजे हाडांचे तज्ञ दोतोर. आनी हें सांगतना म्हाका खूब म्हत्वाची गजाल एक म्हत्वाची तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत आयलां आसतलेंच की हाडांचो दोतोर डायबिटीक अशी कित्या खातीर उलोवंक सोदता. कारण तो जे डील करता तेच्या आपल्या दिसपट्ट्या जिणेंत आनी जे आपल्या क्लिनिकान किंवा आपल्या ऑपरेशन थिएटरान तें करतना ताका केन्नाच आनंद जायना, पण एक निर्वाणीचो शेवटचो पर्याय म्हणून ताका तें करचें पडटा. आनी हें सगळें करतना ताची भुमिका कितें आसता ती जाणून घेवपाचो हो प्रयत्न. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. खंयचे फावटी लोकांक खरें म्हणजे डायबिटीस सगळ्यांक आयकून पाठच जालां आसतलें, तरी पण एक थोडक्यान झलक म्हणून तुमी डायबिटीस हें म्हणजे कितें आनी आतां हो प्रश्न मातसो वाडून हेच खातीर वाडटा की डायबिटीस आनी हाडांचो संबंध कसो येता. कारण आमी उलयतना डायबिटीस म्हणजे एक गुळी खाली, शुगर देंवली, वाडली आनी 2 गुळी. आतां लोकांक अशें दिसपाक लागलां की गुळयांचें प्रमाण वाडयलें म्हणजे ती कंट्रोल, म्हणजे तो म्हणटा एक घेवन कमी जाता, 2 घेता, 2 घेवन 3 घेता. सो इट इज लायक मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर. सो हें सगळें मातशें पळयतना एक म्हत्वाचो घटक जो सामको म्हाज्या हिसपान म्हत्वाचो, कारण हो हाडांचो संबंध आसा तो फक्त त्या एका मनशाचोच न्हय तर समाजाचो प्रश्न आसा आनी राष्ट्राचो प्रश्न आसा अशें म्हणटाना अतिताय जावचें ना. डायबिटीज हें दुयेंस बेजिकली इंडियान खूब आतां प्रमाण वाडलां. डायबिटीज एक्चुली इंडिया इज द डायबिटीज कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड. बरोबर. हाजें कारण खूब आसात. पयलीं म्हणजे एक जेनेटीक जे संसर्ग म्हणजे आवय बापायक आसा, भयणीक भावाक आसा जाल्यार तुका येवपाक शकता. दुसरें आमची लायफस्टायल. आतां लायफस्टायल म्हणजे कितें? फ्रिक्वेंट इटींग, परत परत खावप, कितेंय खावप, स्पेशली कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे जशें आमी रायस, ब्रेड हाजो जर खावपाचो प्रमाण वाडलो किंवा गोडशें, कितेंय गोडशें, जाल्यार डायबिटीज जावपाचे चान्सीस आर हाय. पूण डायबिटीज म्हणजे एक्चुली कितें की ब्लडान जें पळय शुगर तयार जाता तें एक्चुली शूड एंटर द सेल फॉर यूज. बरोबर. डायबिटीज पेशंटाक कितें जाता, हें शुगर भायरूच उरता. इन्सुलीन जें नॉर्मल जाय तें जें शुगर ओडून घेता जाल्यार दॅट इज वीक ऑर इट इज डेफिशंट. ताका लागून आमी डायबिटीक पेशंट जे गुळयांनी कंट्रोल जायना तांकां आमी इन्सुलीन दितात. आतां हाजो कनेक्शन ऑर्थोपेडिकाक कसो? डायबिटीज अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन इन द बॉडी. दोळो म्हण, किडनी म्हण, कात म्हण, तशेंच इट अफेक्ट्स अवर ऑर्थोपेडीक पार्ट्स लायक फूट. बरोबर. आतां फूट इम्पॉर्टंट कित्याक? कारण आमी उठ्ठकच पयलीं जमनीक लायता तो पांय. सगळें वजन हांगाचें वजन पयलीं पांयाचेर पडटा. आतां जे पांयांक जर सेन्सेशनूच ना किंवा ब्लड फ्लोच ना, आतां डायबिटीजाचो मेन जो डॅमेज जाता तें इज 2 वटेन. एक जे नर्व्स अफेक्ट जातात, तातूंत आमकां न्युरोपॅथी म्हणून जाता. तातूंत पेशंटाक पांयांक कांटो तपलो, सूय तोपली किंवा पांय चिड्डलो किंवा पांयांक बूट लागलो तर पेशंटाक कळत ना. एकदां पेशंट चलता चलता पेशंटाच्या पांयांतलें चप्पल पडटा आनी पेशंट घरा कडेन येता आनी ताका कळ्ळां की आपल्या पांयान चप्पल ना म्हणून. बरोबर. सो दीस इज बिकॉज ऑफ न्युरोपॅथी आनी हो मेन कारण डायबिटीक अल्सर जावपाक. सो 2 गोश्टी, एक न्युरोपॅथी आनी सेकंड ताजे ब्लड फ्लो जो आसता तो कमी प्रमाणात जाता. बरोबर. सो आतां हे जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना एक म्हत्वाचो डॉक्टर की आमी म्हणजे हांव सादेच गजालीन सुरू करूया की आमी म्हणटा की त्याच्या पांयांक अल्सर जालो. बेसिकली अल्सर म्हणजे जस्ट एखादें ल्हानशें आमी जर मेडिकल टर्म घावो जावप सादेशें. हो घावो अशें केन्ना कल्पनाच आमी करूं शकना की येदोसो घावो तो आख्खो पांयूच काडपाक परत यंत ताची मजल वचूं शकता. आनी हे खुबशे फावटी आमकां सो कॉल्ड आनी आमकां दिसता आतां डायबिटीज कंट्रोलान आसा, कंट्रोल अशें ताका दिसता. आय डोंट नो वॉट इज वेरी एक्झॅक्टली ही. पण हो सगळो जो प्रवास आसा म्हणजे ह्या दुयेंसाचो प्रवास तो मातसो आमकां विस्कटोन सांगात. डायबिटीजान हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे पयलीं न्युरोपॅथी जाता. सो न्युरोपॅथी जाली म्हणटकच एबनॉर्मल प्रेशर पॉयंट तयार जाता. समज तुजो पांय नॉर्मल आसा शेप, तो जर मातसो असो वांकडो जालो जाल्यार प्रेशर पॉयंट जाता तयार आनी ताजेर प्रेशर पडून पडून थंय खीण जाता. ताका आमी कॉर्न म्हणटा किंवा कॅलस म्हणटा. बरोबर.
ताज्या पोना अल्सर तयार जाता. अल्सर केन्नाच डायबिटीजीन रोखडोच घावो फुटना, तो भितरल्यान सुरू जाता आनी भायर सरता. आय सी. एकदां अल्सर जालो, आतां अल्सरा पयलीं थोड्यो गोश्टी आसात, जशें आमचे कडेन फाटल्यान आमच्या हिलाची जी स्कीन आसता ती क्रॅक जाली, जे पांय फुट्टा, खोटे कडली, किंवा बोटा मदीं एक घावो जालो, किंवा नाकटाचें इन्फेक्शन जालें, हे दोन, किंवा फंगल इन्फेक्शन जालें, किंवा नाकटाक फंगल इन्फेक्शन, दीस आर ऑल प्री अल्सर लिजन्स. हे जावचे तेन्नाच दोतोराक वचून दाखोवंक जाय. एकदां अल्सर जालो की तो नॉर्मल जशी पळय हें आसा तशें पेकपाक शकता. बरोबर. पूण बिकॉज पेशंट इज अनअवेर ऑफ इट. पेशंट जे म्हजे कडेन क्लिनिकेन येता येदो व्हडलो घाव घेवन पांयांक, ते क्लिनिकेन चलून येतात, तांकां खबरूच ना की पांयांतल्यान रगत सरलां, पांय ते पस भायर सरता, तांकां कित्याक तांकां सेन्सेशनूच ना. दीस इज द मेन प्रॉब्लम. एज्युकेशन फॉर अल्सर वील हॅपन, द ट्रिटमेंट वील हॅपन ओन्ली जेन्ना पेशंटाक समजून येवं जाय की बाबा आपल्या पांयांक सेन्सेशन ना, आपल्या पांयांक चलतना खिळो तोपल्या पासून आपल्याक कळचें ना. कळना. बरोबर. सो जेन्ना आमी ह्या दृश्टींतल्यान पळयता तेन्ना डॉक्टर म्हणजे हांव आतां तुमी म्हटल्यार म्हणजे म्हाका कशी याद जाता की असोच म्हजे कडेन एक पेशंट आयलो, ताणें आपल्या हुंदरांनी पांय खालो म्हणून. पयलीं म्हणजे म्हाका कळना हुंदरांनी पांय खायसर एका हो न्हिदलो म्हणजे इतको गाढ न्हिदलो काय बाबा हाचे पांय इतके कितें गोडसाण आशिल्ली की हुंदराक हाचो पांयच आवडलो. सो हाव यू म्हणजे को रिलेट ऑल दीस इन्सिडंट? कितें जाता, जेन्ना अल्सर जालो न्ही, तो अल्सर व्हांवता, ते अल्सराच्या घाव्याच्या वासान ते हुंदीर आयले, किंवा मुयो आयल्यो, किंवा कोणूय कसलेंच जाणा ते खावपाक लागतात. आतां नॉर्मली आमकां मुयेन घांस मारलो की आमी रोखडो हात काडटात न्ही, किंवा आमकां जळारेन चावली जाल्यार सडनली आमी हें काडटात. पूण हें सेन्सेशन नाशिल्ल्या कारणान ह्यो सगळे डॅमेज जावन थोडे पेशंट बुटान भितर चावी पडिल्ली आसता, तांकां खबरूच ना, ताजेर चलून येता, दुसरे दिसा पळयल्यार भितर. सो सदांच मेन इम्पॉर्टंट सदांच सांगता, बिगेस्ट कल्प्रीट फॉर डायबेटीक फूट अल्सर इज युअर शू. अच्छा. इल फिटींग शू, जो तुका सारको एक तर टायट जाता, किंवा तो सामकोच लूज आसा, किंवा पोंच्यान थंय खिळो भायर सरला, किंवा कितें. सो सदांच पांय चॅक करचे आनी बुटूय चॅक करचो. आतां तो एकदां अल्सर जालो, अल्सर बारीक जर अल्सर आसा जाल्यार पेकतलो रोखडोच. एकदां अल्सर कंटिन्युअस उरलो थोडे तेंप जाल्यार मागीर सकयल हाडाक इन्फेक्शन जावंक शकता. अच्छा. हाडाचें इन्फेक्शन सगळ्याक पसरूं शकता. तें जातकच ताका आमी ऑस्टियोमायलायटीस म्हणटात. हें इन्फेक्शन मागीर गँग्रीन जाता. गँग्रीन जातकच मागीर लास्ट पांय कापचो पडटा. सो दीस इज द नॉर्मल सिक्वेन्स इफ अनट्रिटेड. आनी इन 80% ऑफ द केसीस यू कॅन प्रिवेंट एम्प्युटेशन. ही गोश्ट पेशंट कळून जाय. बरोबर. सो डॉक्टर तुमी सांगले त्या प्रमाणे एक ल्हानसो घावो असो आसता कुस्कूटभर, तो मातसो व्हडलो जाता आनी त्या पेशंटाक ताची जाणीव जायना की आपल्या घावो आसा. आनी म्हणजे बेसिकली हांव सदां सांगता डॉक्टर की म्हजो एक स्वताचो एक म्हणजे आय ऑलवेज कोट, म्हणजे जे दुखता न्ही तें बरें, दुखना तें वायट, फॉर 2 रिजन. एक म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय ऑलवेज टॉक एक्झाम्पल ऑफ मॅलिग्नन्सी. जे पेशंट आमचे कडेन आतां म्हणजे CA सर्वीस तांकां कितें आसता, दुखना न्हय ती वगैरे दोतोरा कडेन वचना. ब्रेस्ट कॅन्सर आसता, सहसा सर्वाधिक तरी दुखच ना, दोतोरा कडेन वचना. आसूं दुखता केसोय जाल्यार रोखडें धाता दोतोरा कडेन. दांत दुखता दोतोरा कडेन वता, गरीब असो श्रीमंत असो, कसो तरी करून दोतोरा कडेन वता आनी ट्रिटमेंट करता. आनी हांव केसोय जावन कोण मरनात. पण तरी पण हे इतके मेजर आसूं सुद्दां दुखना हो ताचो बेसीक. सो बेसिकली दे हॅव टू अंडरस्टँड हें दुखना तेंच मारक आसा. सो पेन इज अ प्रोटेक्टीव रिफ्लेक्स. करेक्ट. आमकां जर पेन नाशिल्ली जाल्यार आमी केन्नाच नाच जातले आशिल्ले. बरोबर. पूण डायबिटीज आनी लेप्रसी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडिशन. बरोबर. लेप्रसीन तशेंच लोकांची बोटां कट जावन पडटा, तांकां कळ बसून ना, विरगळून जातात. बरोबर. तशेंच डायबिटीजान एक कंडिशन आसा कळ्ळें, शार्कोट्स फूट म्हणटा ताका. तातूंत कितें जाता, लॉंग स्टँडींग जांकां डायबिटीज आसा तांचो पांय एकदम सुस्ता. सुजलो की लोकांक दोतोरा कडेन वता, दोतोर म्हणटा काय ना, तें मातशें इन्फेक्शन जालां, सेल्युलायटीस जालां, एंटीबायोटीक घे, हें कर. एक्सरे कोणूच काडून पळयना. हे जे सुजिल्ले फूट असतात, म्हणजे एकदम सडनलीच तुका सूज आयली पांयांक आनी ती वचत ना, 2 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले, आनी हळू त्या फुटाचो शेप चेंज जावपाक शकता. बेजिकली कितें जाता की डायबिटीज लॉंग स्टँडींग जांकां खूब ते डायबिटीज आसात तांचे ते हाडां सादी सगळीं किसूळ जातात. चड ब्लड फ्लो जाला की हाडां विरघळून वतात आनी भितर आपुणूच फ्रॅक्चर जावपाक लागतात. नॉर्मल वक्त चलता चलता हाडां मोडटा भितर, आनी ताका लागून कंप्लीट डॅमेज जावन अल्टिमेटली थंय अल्सर जाता. मागीर तो अल्सर मागीर इन्फेक्ट जाता आनी मांडो अल्टिमेटली हें सगळें अनट्रिटेड जावन पेशंट मागीर एम्प्युटेशन करचें पडटा. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर, आनी एक गोश्ट अशें विचारता, म्हणजे परत हो सगळ्या सर्वसामान्य सगळ्या लोकांच्या मनात, म्हणजे खरें म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की अशी केन्ना कोणाचेर वेळ येवं नये केन्ना एखादो पार्ट किंवा पांय म्हण किंवा आखाण म्हण काडची, पण तांचो एक समज आसता. सो आय वॉन्ट लिटल क्लॅरिफिकेशन. आपल्या घावो आखाण्या कडेन जाला, म्हणजे पोंदां आखाण्या कडेन जाला, म्हणजे घावो येदोसो आसा, मागीर तो म्हणटा आख्खो आखाणो काडपाचो
मागीर परत तुमी यू कम विथ सम कन्क्लुजन की बाबा हेका एम्प्युटेशन करचें पडटलें. सो वॉट आर युअर गायडलायन्स, वॉट आर युअर यार्डस्टिक की ज्या बेसिसाचेर तुमी थारायता की ह्या मनशाचो पांय कापप काय आखाणो कापप. तो तर म्हणटा हे तसोच आखाणो हें आसा घावो आनी तूं तर म्हणटा तसो पांय कापपाक जाय. सो वाय वॉट इज दीस कोरिलेशन? सो एकदा आमकां एम्प्युटेशन केन्ना करचें पडटा जेन्ना जर इन्फेक्शन जर ऑलरेडी ब्लडान गेलें, पेशंटाची इम्यून सिस्टम कशी आसता, प्रतिकार शक्ती कशी आसता ताचेर आसता. हे डायबिटीज पेशंटांक एक म्हणजे लॉस ऑफ सेन्सेशन, दुसरें म्हणजे तांकां ब्लड फ्लो कमी जाता. सडनली आतां हार्ट अटॅक कसो जाता, हार्ट अटॅक म्हणजे एक आर्टरी वेसल ब्लॉक जाता आनी तो एरिया मरता हार्टाचो. तशेंच पांयांक ज्यो आर्टरीज येता तातूंत भितर एक क्लॉट जाता आनी तो भाग मरता. तो मेलो म्हणटकच तो कुसलो ना. आतां कुशिल्लो भाग तूं दवरूं शकता बॉडीन, तो दवरीत जाल्यार इन्फेक्शन सगळें ब्लडाक. ताका लागून जितले खंय खंय ब्लॉक जाला त्या प्रमाणे त्या लेवलाचेर आमी डिसायड करता एम्प्युटेशन करपाचें. नॉर्मली जेन्ना एडवान्स आसतात मॅक्झिमम पांय कापतात ते बिलो द नी, धोपरा सकयल. कित्याक थंय आमकां आर्टिफिशियल लेग घालपाक बरें आसा आनी ते एरियेक ब्लड फ्लो इज नॉर्मली गूड. अच्छा. सो दॅट इज द म्हणजे जितले लागीं लेवल ब्लड फ्लो आसा तो थंय. ताजे फुडें सदांच डायबिटीजान ब्लड फ्लो सामको पुअर आसता. सो एम्प्युटेशन इज डिसायडेड बाय द ब्लड फ्लो, इट इज नॉट डिसायडेड बाय ओन्ली इन्फेक्शन. समज आमी हांगा कापलें आनी ते परत तें पेकलें ना जाल्यार परत वयर कापचें पडटलें. सो आमी एन्जिओग्राफी करून तें लेवल डिसायड करता आनी मागीर एम्प्युटेशन करता. सो बेसिकली तुमी सांगता तेचो म्हणजे इन कन्क्लुजन सांगप जाल्यार एक एन्जिओग्राफी करून तेच्या ब्लडाचो फ्लो खंय पर्यंत आसा, कसो आसा, खंय ताचें तें ब्लड वेसल नॅरो जाला किंवा आशीर जाल्या आनी ब्लड सप्लाय अफेक्ट त्या लेवलारसून तुमी थारायता की हें लेवल खंय कट करप तें. तुमी आनी एक मुद्दो सांगलो तो म्हणजे खूब इंट्रस्टिंग आशिल्लो की बिलो नी म्हणजे ढोपराच्या सकयल कट करपाचो म्हणजे एम्प्युटेशन करपाचो फायदो हो आसता म्हणजे एज अ सर्जन की थंय ब्लड सप्लाय बरो आशिल्ल्यान तो घावो बेगीन भरोन येवं शकता, बरो जावं शकता आनी ताचो म्हणजे जिवाचेर येयल्ले पांयाचेर निबोल अशें म्हणपा सारकें हें आसा. आनी ताका आर्टिफिशियल म्हणजे प्रोस्थेटीक लेग घालूं शकता, तो मनीस चलूं शकता आनी आपली चडशी दिसपट्टी कामां तरी करूं शकता. सो ही इज नॉट अफेक्टेड दॅट वे. सो डॉक्टर जेन्ना आमी तुमी आतां एकदां तुमी एन्श्युअर केलें न्ही की बाबा हे काम एम्प्युटेशन करचें पडटलें, देन वॉट आर युअर स्टेप्स. म्हणजे स्टेप म्हणजे कशें विचारता कारण तुमी केन्ना मागीर ताका फ्लॅप घेवप किंवा आनी कितें फ्लॅप हील जावप न हील जावप, मागीर प्लास्टीक सर्जरी करची पडप न पडप, हें सगळें तुमी कशें म्हणजे हें सगळें तुमी गणीत कशें जुळयतात? सो जेन्ना एम्प्युटेशन समज गँग्रीन जालें, समज पांय कुसला एकी कडेन, हें सगळें करचे पयलीं आमी एन्जिओग्राफी करतात. कित्याक खूब फावटी एन्जिओग्राफी करून ती जर ब्लेसल आमकां ओपन करूं शकतात, काय एन्जिओप्लास्टी म्हणटात, तेन्ना वी कॅन रिड्यूस द लेवल ऑफ एम्प्युटेशन ऑर द अमावंट ऑफ टिश्यू दॅट वी हॅव टू रिमूव. सो हें करतकच खुबशे जाग्यार ब्लड फ्लो इम्प्रूव जाता आनी मागीर वी कॅन समटायम्स इवन एवॉयड एम्प्युटेशन. सो एम्प्युटेशन करचे पयलीं एन्जिओग्राफी करप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आतां पेरिफरल एन्जिओग्राफी करपाक सगळ्यो सोयी आसा आमचे कडेन. सो तें केल्यार एम्प्युटेशन कॅन बी डिलेड ऑर कॅन बी प्रिवेंटेड. बरोबर. बट हें एम्प्युटेशन करपाची गतूच येवंक जायना. आमचो होल एज्युकेशन लेवल शूड बी इन सच दॅट वी हॅव टू एज्युकेट डॉक्टर्स एज वेल एज पेशंट्स. डॉक्टर्स कित्याक हांव तुका एक कारण सांगता. आतां पळय, डायबेटीक फूट इज एक्चुली ए स्पेशालिटी ऑफ ऑर्थोपेडीक सर्जन. पूण जालां कितें, बिकॉज ऑफ डेफिशियंट ट्रेनींग इन इंडिया. जेन्ना हांव ऑर्थोपेडीक शिकतालो तेन्ना हे डायबेटीक फूट अल्सर आयले जाल्यार ते जनरल सर्जना कडेन वताले, कारण ऑर्थोपेडीक सर्जन ताचेर लक्षच दिनाशिल्लो. कित्याक फूट एंड एंकल म्हणटा ती स्पेशालिटी तेन्ना डेवलप जानाशिल्ली. आतां ते सर्जन करता तेन्ना सद्दां ड्रेसींग करप, ते पेशंटाचें तें कुसलां तें मांस काडप. सो पेशंट आतां तुवें पळयलें आसतलें की जे पेशंट म्हयन्याच्या म्हयने वर्साच्या वर्सा वतात आनी ड्रेसिंगां करतात, पूण तो घाव कसोच पेकना आनी तांकां दिसता ते डायबिटीजाक लागून पेकना. ही गोश्ट चुकीची. ते पेकना कारण ताका एक प्रत्येक एक प्रोटोकॉल आसा ट्रीट करपाचो. आतां जो समज अल्सर एक पांयाचेर आसा आनी ताका पांयांक सेन्सेशन ना, तो घावो पेकतलो केन्ना, जेन्ना ताजे वयलो प्रेशर काडटले. आतां प्रेशर कसो काडप, 2-3 गोश्टी आसात. एक म्हणजे एक स्पेशल आमी टोटल कॉन्टॅक्ट कास्ट म्हणून घालता, प्लास्टर. तो प्लास्टर घालो की वजन त्या घाव्याचेर पडना. थंय आमी एक विंडो करून दवरता आनी तातूंतल्यान ड्रेसींग करतात. हें एक ऑफलोडींग जालें. दुसरें, समज पेशंटाचो पांय वांकडो आसा जाल्यार आमी बारीकशी सर्जरी करून तो पांय जो वांकडो आसा ताचो एबनॉर्मल प्रेशर पडटा तो आमी काडून उडयता. प्रेशर काडलो की ऑटोमॅटीक जसो नॉर्मल घावो पेकता तसो विदीन 4 to 6 weeks घावो पेकता. अच्छा. सो हें सगळें करतना हे सगळे हे जे बाकीचे तुमी सांगलें हें सगळ्यांचें गणीत जुळोवन घेवप खूब म्हत्वाचें आसा. इट इज नॉट ओन्ली घावो आसा ताका ड्रेसींग केलें, शुगर कंट्रोलान दवरली किंवा दवरपाचो प्रयत्न केलो, हील जातलो अशें न्हय. इतक्यान तें भागना. हो सगळो बाकीचो तुमी सांगलो की बाबा तेजो प्रेशर खंय येता, त्या प्रेशर पॉयंटचे बाबा कशें तो अवॉयड करून ताका रेस्ट दिवन दुसऱ्या सभोवताणीच्या कितें तरी कास्टाचेर घालून ताणें वजन जर तेचें बेर जालें जाल्यार हाका रेस्ट मेळ्ळें आनी विदीन 6 weeks दीस कॅन हील. दुसरें आनीक तुमी कशें सांगलें हें सगळें करतना म्हणजे परत हें डॉक्टरान सांगलें खूब म्हत्वाचें वाक्य आसा की
अशा सिच्युएशन आज आमी अशा एका वळणाचेर उबे आसा जेन्ना आमी पळयता की जगातले भारत हे सगळ्यांत चड कॅपिटल जातले जगाचे की जातून चड डायबेटीक लोक आसतले. हाचे फुडें वचून म्हाका खूब फावटी लोकां कडेन दिसता की आमी परत डायबिटीस कित्याक करपाक लागल्या. आतां हालीं गेल्या म्हयन्यान जेन्ना स्टॅटिस्टिक्स नॅशनल लेवलचो हें जाला पब्लीश जाला तातूंत सांगलां की गोंयच्या दर चवथ्या मनशाक म्हणजे ऑलमोस्ट 20 to 25% डायबेटीक जाल्या किंवा जावपाच्या मार्गार आसा. आनी अशा वेळार म्हाका दिसता आमचें सगळ्यांचें हें कर्तव्य की त्याच्या विशीं जाणून घेवप. एज्युकेशन जशें तुमी सांगलें की अश्यो कितक्योश्यो गजाली आसा जर योग्य वेळार योग्य पद्दतीन आमी त्यो हँडल केल्यो जाल्यार अशें म्हणजे पांय कापपा सारके आखाणो कापपा सारके किंवा जिवार येवपा सारके प्रसंगच येवचे ना. फक्त ताका एक अवेरनेस जागृतकाय आनी लोकां मदीं आज फॅसिलिटी गोंयांत तरी सगळे कडेन उपलब्ध आसात. मेडिकल कॉलेजींनी आसा, प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आसा, DDSYच्या अंडर ह्यो सगळ्यो कवर अप जाता कितक्योश्यो स्किम्स. तर पयशे खर्च करनासतना पण लोकांक अवेरनेस आनी परत हांव त्याच मुद्द्याचेर येता दुखन हांव वगीर रावला. बरोबर दुखन हांव वगीर रावला देखीक तुमच्या घरांतल्या कोणाकय जर जाला जाल्यार तुमची सुद्दां जबाबदारी घेवप ओके बाबा ताका घेवन दोतोराकडे ना काय जायना जातलो बरो दॅट इज नॉट दिस थिंग. हो जातलो बरो हो जो कन्सेप्ट आसा तातूंतल्यान भायर येवन एकदां तो मनीस डायबिटीज जाल्लो काय ही इज इन द रेड झोन. सो प्रॉब्लम कितें जाला की ह्या डायबेटीक फूट अल्सराक स्पेशलायज्ड ट्रिटमेंट किंवा स्पेशलायज्ड डॉक्टर अजून मेरेन नाशिल्ले. बरोबर. ताका लागून पेशंटाकूय खबर ना किंवा दोतोराकूय खबर ना की खंय धाडपाचो कोणा कडेन धाडपाचो. आतां आमी एक हें जें ट्रिटमेंट डायबेटीक फूट अल्सर ट्रिटमेंट आसा इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एप्रोच. म्हणजे पेशंट येतकच पयलीं तो हाडाचो दोतोर, मागीर तो डायबेटोलॉजिस्ट, मागीर तो वॅस्क्युलर सर्जन, प्लास्टीक सर्जन, जशी जशी गरज आसा ह्या सगळ्या दोतोरा कडेन तो विजीट करून मागीर ताचो ट्रिटमेंट डिसायड जाता. अशें न्ही की फक्त ताका डायबिटीस आसा फक्त ताची शुगर कंट्रोल केली की जाल्यार तो अल्सर हील जातलो अशें न्ही. सो जेन्ना आमी हो कंप्लीट प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रिटमेंट चालू करतात तेन्ना results and outcomes are much better. Like King's Hospital in London, where I have got training. This is the place where amputation rate was brought down from 38% to 5%. Now, this is simply, there is हातून मॅजिक कांयच ना. This is just because of proper planning. आणि पेशंट जे आसा ते सगळे पेशंट जे डायबिटीक अल्सर आसा तांकां एज्युकेशन इज द की. म्हणजे पेशंटाक समजून दिवंक जाय की बाबा हो अल्सर जो आसा तो नॉर्मल अल्सर न्ही, तो पेकना कारण तूं ताका पेकून दिना म्हणून. करेक्ट. सो एकदां ताका पेकपाक दिलो तो नॉर्मल कसो पेकतलो. तुजी शुगर कंट्रोल आसल्यार सुद्दां तो घावो पेकचो ना कित्याक ताचेर प्रेशर येता. आनी पेशंटाक जेन्ना पेन जायना सो पेशंटाक परत सांगूंक जाय जो पांय आसा तो तुवें हात कसो पळोवंक जाय. ताका घावो जावचे पयलीं ताका सद्दां रातचो ताका एक मिरर दितात आमी चॅक करपाक खांचीनी खंय क्रॅक पडला काय ना, बाबा खंय घावो जाला काय ना, कित्याक पेशंटाक दुखना न्ही. सो द ओन्ली वे टू नो इज टू बाय सींग. करेक्ट. आणि जेन्ना अल्सर जाता तेन्ना अल्सर जातकच दोतोरा कडेन जर गेलो प्रॉपर ट्रिटमेंट घेतलो जाल्यार दिस इज 6 weeks to 8 weeks मॅक्झिमम द अल्सर वील हील. डॉक्टर आनीक मातशें विचारता खुबशे फावटी आमी म्हणजे पळयता की जनरल मनशाच्या सुद्दां की एक समज एज जाली अरावंड 50-60 समजुया की पांयांक कात्रे पडटात. अशेच कात्रे डायबिटीक मनशाच्या पांयांकूय पडूं शकता किंवा पडटात. आनी हेच कात्रे फुडें बारीक आशिल्ले कात्रे सुद्दां फुडें फुडें वाडत वता. आतां हातून तुमचें एक बाबा खंय तुमी दिसता की हें अशें जावपाक लागलें की नाव दिसा हाय टायम यू टू गो टू डॉक्टर अशें तुमी केन्ना सांगतले? सो कितें जाता डायबिटीक लोकांचे कात्रे पडप आनी नॉर्मल कात्रे पडप ताका फरक आसा. पयलीं म्हणजे डायबिटीक जे पांय आसता तांकां जे नॉर्मल जी स्कीन जी मॉयस्ट आसता ती नासता, जी ड्राय जाता, सुकता भितरल्यान. सुकले की कात फुटली की नॅचरली बॅक्टेरिया जे आसा भायल्यान आनी बेश्टे ते पांयांनी चलप ना. हें एक हांव सांगूं शकता की एक म्हळ्यार जेन्ना चप्पल घालता तें सारकें प्रॉपर फिटींग शू आसपाक जाय. दुसरें बेश्टे पांयांनी जे आमी पळय इंडियेक चलतात कारण तूं म्हाका सांग आतां डायबिटीक पेशंटाक जर न्युरोपॅथी आसली आनी तो जर ते गरम रस्त्याचेर चल्लो ताची सगळी पांयाची कातूच भायर सरतली आतां कळची बसून ना, पांय भाजून येतलो. सो बेश्टे पांयांनी चलप ना कारण कांटे तोकूं शकता, फातर तोकूं शकता, कितें चावूंक शकता. सो ताका लागून प्रॉपर शू वेअर इवन घरान आसतना सुद्दां डायबेटीक फुटवेअर इज इम्पॉर्टंट. बेश्टीच हाडून वयली चप्पल हाडलें आनी घालें तसलें न्ही, ताका स्पेशल फुटवेअर आसता. सो ही सगळी एडवायस फक्त डायबेटीक फूड स्पेशलिस्ट कॅन गिव. बरोबर. सो डॉक्टर आतां परत हांव दुसरें तुमचें लास्ट स्टेटमेंट जावंक येता की आतां जेन्ना डायबेटीक म्हणजे तुमी सांगलें त्या प्रमाणे हाडाच्या दोतोरा कडेन जाचे हातून स्किल्ड अनुभव आसा त्या दोतोरा कडेन वचून ताणें कन्सल्ट करप. आनी ही जे तुमी सांगलें की स्पेसिफायड चप्पल आसता किंवा स्लिपर्स आसता की जी बाबा जी जेणे सदां कारण कितें आसा केन्ना तो चुकीचे चप्पल घालत रावता आनी तातूंत तें वाडटा रादर दॅन कमी जाता कारण ताका संवय जाल्ली आसता. तो म्हणना हे आपल्याक फीट सारकें जाता बट तशें नासता तें. सो हे जे नवे डिवायसीस आसा किंवा नवे तुमचे स्लिपर आतां वॉट इज अ मॉडिफिकेशन डन लायक युजली? सो आतां पेशंट आयलो न्ही सो आमचे कडेन एक फूट स्कॅन म्हणून आसा. सो पेशंट जेन्ना चलपाक लागलो ताजेर उबो रावलो की ताजे एबनॉर्मल प्रेशर खंय खंय पडटात
तो प्रेशर पडटकच ताजेर ते फूट कसो डिझायन करप फुटवेअर हें सगळें आमकां समजून येता. प्रत्येक पेशंटाक सेम चप्पल दिना आमी बरोबर. की आयलो बाबा हें तुका स्मॉल सायज ही तुका मिडियम सायज न्ही. तातूंत त्या पांयान ताजो पांय वांकडो आसा त्या पांयाचेर प्रेशर एबनॉर्मल खंय पडटा त्या प्रमाणे ते फुटाचो ते फुटवेअर डिझायन करतात आमी. सो दॅट चलता आसतना ताजेर प्रेशर पडून मागीर फुडें अल्सर जावचो न्ही. दीज आर प्रिवेंटीव स्टेप्स. सो चुजींग अ प्रॉपर फुटवेअर इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रिवेंट अ अल्सर. बरोबर. हो सुद्दां म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा की आमी जशें म्हणटा की एज्युकेशन हें सगळ्यात म्हत्वाचें आसा की तुमी योग्य तुमच्या पांयांक जे फिट व्यवस्थीत बसता, कम्फर्टेबल आसा, फक्त कम्फर्टेबल दिसता अशें न्हय, तुमकां खूब फावटी चुकीचें कम्फर्टेबल दिसूं शकता. बरोबर. खरेंच ते सारकें व्यवस्थीत आसा की ना हें तुमी डॉक्टराच्या सल्ल्यानुसार ठरोवपाक जाय. आणि डॉक्टरांचा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दो हें जाता की जर तुम्ही योग्य वेळार तुम्ही योग्य मापाचे आणि सारखे व्यवस्थित फिटिंग चप्पल वापरले किंवा जाय तसे मॉडिफाय करून घेतले डॉक्टराकडे वचून किंवा तसल्या पद्धतीचे जसे डॉक्टरान आतां सांगले ते जसे ते फूट स्कॅन करून थारयतात खंय वजन आसा तें चप्पल तुमचो पांय आणि तुमचो जीवन दोन्ही वाचूंक शकता. कारण आमी सदांच म्हळ्यार पांयांतली अशें आमी कोंकणीत म्हण आसा की पांयांतली व्हाण. सो पांयांतली व्हाणूच इम्पॉर्टंट आसता. सो हांव तुका एक स्टॅटिस्टीक दिता. एम्प्युटेशन करप हें खंयच्याच दोतोराक आवडना. बरोबर. ना तर पेशंटाक आवडना. Correct. पूण एकदां कापचो पडटा. सो पांय कापतकच आमी आर्टिफिशियल लेग दिता सगळें दिता पूण पांय कापप इज नॉट ओन्ली रिमूवल एक पांयाचो अवयव काडप पेशंटाचेर इतलो सायकोलॉजिकल इफेक्ट जाता आनी पेशंट डिप्रेशनान वता. आनी वी हॅव सीन दॅट ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द पेशंट एम्प्युटेशन जातकच विदीन 3 years दे वील गेट अनदर एम्प्युटेशन ऑर दे मायट डाय. सो एम्प्युटेशन करप म्हणजे इट इज नॉट ताजो अर्थ कितें की डायबिटीज हेज प्रोग्रेस सो मच की पेशंटाचें कंडिशन इतलें वायट जालां की ताजें ओवरऑल हेल्थूच हेज गॉन डावन. आनी ताका पळय एम्प्युटेशन केल्ल्या मनशाक हांगासरल्यान थंय चलपाक ताका ही हॅज टू यूज डबल द एनर्जी. बरोबर. आनी हरशींच डायबिटीज पेशंटाक हरशींच फ्राकेज जाल्ली आसता. सो एक पांय कापलो म्हणजे तो आनी अर्दो जालो. सो मागीर तो घरा बसून आसता मागीर तो डिप्रेशन वता. डिप्रेशन जाल्यार मागीर ताका जगपाची मागीर इच्छाच उरना. ताका लागून डायबिटीक जो फूट अल्सर आसा इज द फर्स्ट सायन ऑफ वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन द फ्युचर. बरोबर. इट इज नॉट जस्ट तो घावो आसा म्हणून न्ही. तर इम्पॉर्टंट इज दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड की हे जर घाव्याक जर ट्रिटमेंट घेतलो ना जाल्यार फाल्यां तुजे पांय कापचो पडटलो. मागीर पांय कापतकच मागीर फुडें फाल्यां तुजें लायफ कॅन बी इन डेंजर. बरोबर. सो हो एक म्हणजे म्हणटा एक छोटासा मच्छर तशें तो ल्हानसो घावो तुमकां जीव घेवन ठरू शकता आनी इट इज अ अलार्मिंग सिग्नल. म्हाका दिसता दीस शूड बी ट्रीट एज अ रेड सिग्नल रेड झोन. सो हें परत ह्याच खातीर सांगता परत हांव हेंच वाक्य सांगता की तें दुखना म्हणून इग्नोर करूं नाकात. दुखना म्हणून ते चड त्रासदायक आसूं शकता आनी हेंच तुमचे जीव घेणे ठरू शकता. डॉक्टर आमचे कडेन आनी 2-3 मिनटां आसा ताचे हें सोंपयतना तुमकां कितें म्हत्वाचें मेसेज आमच्या ह्या संदर्भात सांगपाचें तुमी. सो एक अल्सर जावप हें सुद्दां फेलियर ऑफ ट्रिटमेंट. अल्सर जावचे पयलीं डायबिटीज जातकच बाबा डायबिटीज म्हणजे दुयेंस कितें हें समजून घेवंक जाय. मागीर ताजें कित्याक खुबशे पेशंट कितें करतात 4 दीस वखद घेतात मागीर बंद करतात आनी तांकां आपल्याक कांयच त्रास जायना. कित्याक डायबिटीज इज अ सायलंट किलर. ते तुका दुखय नासतना मारता भितरल्यान तो पोखरून उडयता तुका. तशेंच अल्सर जावचे पयलीं नाकटां कापता आसतना सारकी रेगुलर नॉर्मल स्ट्रेट कापूंक जाय. ताजी एजीस कापूंक जायना. कित्याक नाजाल्यार तुका कॉर जावपाची चान्सीस आसा. तुका बारीकशें इन्फेक्शन जालें नाकटां भितर किंवा बोटाच्या मदीं जाल्यार तें रोखडेंच ट्रिटमेंट करूं जाय. कातरो पडलो किंवा एक भायर खीण पडलें जाल्यार रोखडेंच तें वचून दोतोराक दाखोवंक जाय. कारण तें खीण बेश्टेंच तयार जायना ताजेर एबनॉर्मल प्रेशर पडटा म्हणून खीण जाता. तें जर तशेंच वर्साचें वर्सा तशेंच दवरलें मागीर तें फुट्टलें तातूंतल्यान अल्सर जातलो. सो अल्सर जावचे पयलीं यू हॅव इनफ टायम टू टेक केअर. पूण ह्यो गोश्टी जो पर्यंत तुका एज्युकेट जावन पेशंट समजना की बाबा डायबिटीज इज अ लायफ लाँग डिजीज. डायबिटीज इज पयली गोश्ट सदांच पेशंट सांगता डायबिटीज इज नॉट क्युरेबल. इट इज कंट्रोलेबल. इट इज ट्रिटेबल. बरोबर. एकदां तातूंत कितें जालें की ऑटोमॅटीक पेशंट वील रियलायज की बाबा कितें जालें की रोखडें आपल्या दोतोरा कडेन धांवूंक जाय. फक्त इन्सुलीन घेतलें फक्त डायट केलो सारको जाल्यार पासून दीस कॅन स्टील प्रोग्रेस. सो आपलो पांय सारको हारश्यान पळोवंक जाय आनी ताका सारको आपल्या हाता भशेन ट्रिटमेंट करूंक जाय. जाल्यारूच यू कॅन सेव द फूट. बरोबर. मास्तर डॉक्टर आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुम्ही बरीच मोलादीक माहिती दिली. हांव टेक होम मेसेज इतकोच म्हणा की जशें तुमी तोंड पळयता ताच्या पेक्षा पांय पळोवप त्याच्या पेक्षा चड गरजेचें आसा स्पेशली डायबेटीक मनशांनी. आनी डॉक्टरान सांगलें सगळो सल्लो आसा म्हत्वाचो मोलादीक आमकां तांच्यांनी रेफरन्सीस सांगले आसा मार्गदर्शन केल्लें आसा. ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान दोतोर तुमकां काळजांतसून देव बरें करूं. मुद्दाम वेळ काडून तुमी स्टुडियोन आयले आनी तुमी सगळे जे लोक कार्यावळ पळयतात तातूंतल्यान हो जो म्हत्वाचो मेसेज आसा तो सगळ्यां मेरेन पावोवपाक तुमचो आमचो सगळ्यांचो हातभार गरजेचो आसा हें सांगून आयची कार्यावळ सोंपयतना सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.
बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे हा. टायमर घे विसरशी घेता ना जाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळोवया सायबिणी करता राव 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 आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव 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 हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसलो तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल हा बिल दी जाले बोलले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनिटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आणि कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॲप युट्यूब हातूंतच आसता म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमते हे उदकाचे बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.